मोगाच्या भावानो आणि भयणानो, गरीब दुबळ्यांचो बरवंसो जावन देवाच्या उतराक पाडो दिवया हो जावन आसा विशय आयच्या दिसाचो, आयच्या सेवा धर्माचो. जशें आमी आयकलां सुरवातेच्या उतरांनी, हे आयचे मीस 3:30 वरांचे मीस खरीत भाशेन आमी मागता सगल्या याज्ञिकां बसत, सगल्या मोठवाश्यां बसत आनी आमची आकारणेचीं घरां आसात जंय पाद्रीपणाक मोठवाशी जिविताक आपली आकारणी करता. ह्या घरांनी वावर करतल्या आनी आपली आकारणी करतल्या बसत मागूंक हे आयचे मीस आमी भेटयता. मोगाच्या इश्टानो, आमकां सगल्यांक केन्ना तरी केन्ना दुसऱ्यांची गरज पडटा. कोणूच मनीस ना जाका दुसऱ्याची गरज पडना तसलो. न्हय फकत घडये दुडवांची गरज, पूण दुसरे तरेची गरज आमकां पडटा. आनी ह्या पासत हो आयचो विशय आमकां उगडास करता. ह्या संवसारान आनी देवा मुखार आमी सगळीं गरजेवंत, आमी सगळीं एके भाशेन दुबळीं. दुसऱ्यांची आमकां गरज पडटा. आनी ह्या पासत आयचो विशय दुबळ्यांक आनी गरजेवंतांक आमी बरवंसो जावंक जाय अशी एक म्हणणी आसा. कोणूच मनीस दुबळ्यांचो गरजेवंतांचो तांकां आदार दिवन दुबळ्यांक गरजेवंतांक कोणूच मनीस गरीब जावंक ना. No one has ever become poor by giving to the needy. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिवितान घडये आमी जाय तें दिता. आमकां गोंयकारांक देवान एक गूण दिला खेरीत, तो म्हळ्यार उदारपणाचो गूण. आमची गोंयकारां सैमानूच उदार. दुबळ्यां सवें गरजेवंतां सवें आमचें काळीज मोनोडटा. आमचे गोंयचे पवित्र सभेन दुबळ्या धाकट्यां सवें तांकां आदार करूंक जायत्यो संस्था आसात. आनी ह्या संस्था उदेशी दुबळ्या धाकट्यांचो गरजेवंतांचो आमी आदार जाता, आमी बरवंसो वाडयता. आयच्या पयल्या वाचपान बागीवन पावलो रोमकारांक बरोवन अशें म्हणटा, जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उचारशी जाल्यार तुजें थारोन जातलें. आमकां सगल्यांक तो भावार्थ आसा. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी म्हूण आमच्या ओंटांनी आमी उचारता, भावार्थाची मनशां आमी. आनी उपरांत बागीवन पावलो फुडें म्हणटा, तो आमचो भावार्थ जो आमी ओंटांनी उचारता तो दुसऱ्यांक एक देख जावंक जाय. Our faith in Christ needs to become a witness to others. आनी आमचो भावार्थ दुसऱ्यांक एक देख जाता जेन्ना आमी दुबळ्या गरजेवंतांच्या आंकाताक आमी पावता. पयलें वाचप आमकां आयज देवाचें उतर ताचो उगडास करता. जे आमी ओंटांनी उचारता आमच्या कोरण्यांनी आमी तें दाखोवंक जाय. आयचें शुभ वर्तमान खबर करता आमकां जेजू आपल्या पयल्या शिसांक आपयता. आंद्रे आनी ताचो भाव सिमाव, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ते खारवी आसले. झाडां मारताले ते, नुस्तें मारताले ते. आनी जेजू तांकां आपयता आपलो पाटलाव करूंक.
आयज यादनिका मोठवाशां पासत आमी मागतना उगडास करता आमकां हें वाचप दर एक जेजूचो पाटलावदार अनोदीक करून आमचे यादनीक भाव आमचे मोठवाशी भाव जावन आसा खारवी. ऑल ऑफ अस आर फिशर्स ऑफ मेन. जेजू आमकां अशें म्हणटालो म्हजे पाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक धरता तसले खारवी करतलो. दर एक जेजूचो पाटलावदार अनोदीक करून यादनीक मोठवाशी जावन आसा मनशांक धरता तसले खारवी. आमच्या गोंयचे पवित्र सभेन देवान आमकां एक व्हडलें देणें फाव केलां. कितले आमचे यादनीक भाव आमचे मोठवाशी भाव आपलें जिवीत देवाक भेटोवन देवाचे पोरजेची सेवा करता. आमच्या फिरगोजांनी रात आनी दीस ते वावर करतात. कितलीं आमची इस्कॉलां आसात दुसऱ्या वेगळ्या वेगळ्या सुवातांनी वावर करून दुबळ्या धाकट्या सवे गरजेवंतां सवे ते आपलो बरवसो वांटात. आयज ह्या आमच्या यादनिकां पासत मोठवाशां पासत देवाक आमी आर्गां दिता. आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता एक खारवी नुस्तें मारपी देवाचेर पातयेता तसलो मनीस. एक खारवी जेन्ना तो दर्यार वेता नुस्तें मारूंक भावार्थाचो मनीस तो देवाचेर पातयेता तसलो. दर एक यादनीक दर एक मोठवाशी आनी दर एक जेजूचो पाटलावदार तसलोच आमी तर मनशांक धरता तसले खारवी जातले जाल्यार खोल भावार्थाची मनशां आमी जावंक जाय. वी नीड टू बिकम मास्टर्स इन आवर फेथ. जेजूचेर खोल भावार्थ धरता तेन्ना मनशांक धरूंक आमकां सोंपें जाता. दुसरे सुवातेर एक खारवी दीस आनी रात वावर करता. एका खारव्याचें नुस्तें मारप्याचें काम आगोड काम सोंपें न्हय तें. केन्ना दर्यार मोड जातलें खबर ना. आपलो जीव पासून संकश्टान घालून एक खारवी आपलो वावर धंदो करता. उगडास करता आमकां आमी जेजूची पाटलावदारां आमी यादनीक मोठवाशी आमच्या आपोवणें तसलेंच वादोड मोडांनी कश्टांनी आव्हानांनी जेजूक चिटकून रावंक. भियेन आसतना थांबोन आसतना आमचो वावर बरो वावर चालूच दवरूंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां उलो करता. तिसरे सुवातेर एक खारवी अ फिशरमॅन ताची नदर बारीक. खंयसर नुस्तें आसा खंयसर नुस्तें पडटलें तें ताणें पळोवंक जाय. ही इज ऑल्सो अ फार सायटेड मॅन अ फार सायटेड पर्सन. खारवी असले तांची नदर बारीक आनी पयस पडयतात तसले ते. एक यादनीक एक मोठवाशी असलोच. ऑल ऑफ अस आर कॉल्ड टू बी विजनरीज. जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आयलो ताणें पवित्र सभा घडली तेन्ना ताणें फुडार पडयलो फुडें पडयलें ताणें. जीसस वॉज अ विजनरी. Every Christian, every priest, every religious is called to be a visionary. आमी न्हय फकत आयज पडोवंक जाय पूण फुडाराचें आमी चिंतूंक जाय. We need to be far sighted persons. हो एक गूण आमकां सगल्यांक गरजेचो क्रिस्तांव मनशांक अशी. एक खारवी मनीस ताका जाय ती सोंसणीकाय आसूंक जाय. A fisherman has to have a lot of patience. सदांच नुस्तें पडना.
निराशीपण येता केन्नाय, आमकां जाय ते भाशेन जायना, देवाचेर पातयेवंक पडटा, सोंसणीकाय आसूंक जाय जाय ती, एक याज्ञीक, एक मोटवाशी असलो मनीस, एक याज्ञीक, एक मोटवाशी सोंसणीकाय आसलेलो मनीस देवाच्या मोड्यान वावर करतना आमकां हो गूण गरजेचो. मोगाच्या भावानो भयणानो, आयज सगळीं आमी हांगासर एकठांय जाल्या हांव ह्या विशयाचेर आमी नियाड करता. देवाक आर्गां दिवया, कित्याक दुबळ्या धाकट्या सवें आमचो हुस्को दाखोवन आमीच बागीवनपणान वाडटा. दुबळ्या धाकट्या सवें मोग दाखयता तेन्ना आमी बागीवनपणान वाडटा. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस ओमोर उगडासाचो अशें म्हणटालो, टुडे वी नीड अ चर्च, अ पुअर चर्च फॉर द पुअर. वी नीड अ पुअर चर्च फॉर द पुअर. पाप साहेब फ्रांसिसान आमकां दुबळ्या धाकट्या सवें आमचो हुस्को दाखोवंक एक व्हडलो नमुनो आमकां तो जालो. जेजूच्या पावलांनी तो चल्लो. बागीवन फ्रांसीस शावेर आमी जाणाव आमच्या गोंयांत आयलो तेन्ना तोवूय एक दुर्बळ कसो जियेलो. दुबळ्या धाकट्या सवें, गरजेवंतां सवें तांची सेवा करूंक तो हॉस्पिटलांत रावलो. तो व्हडल्या घरांत रावंक ना, तो हॉस्पिटलांत रावलो. दुबळ्यांची, गरजेवंतांची ताणें सेवा केली. आयज ताचे विणवणेन आमकां असलें देणें मागुया. आमचो भावार्थ जेजू क्रिस्ताचेर जो आमच्या ओंटांनी आमी उचारता तो आमच्या कोरण्यांनी आमी दाखोवंक पावूं. आनी दुबळ्या धाकट्यांचो बोरवोसो वाडोवन देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमी पाडूंक पावूं. हीच कृपा आमकां सगल्यांक बागीवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवा लागीं आमी मागून घेवया.